समड आणि सावाला पद विजयी निमाण हापतो ताळयांतल्या आयतार संगी आराम जाता ताळयांचो आयतार म्हण सांगल्यार जेजूचो जैतेवंत प्रवेश जेरुझलेमाक त्या दिसा हातांनी सुडे काण घेवन जय जय होजाना दाविदाच्या पुताक म्हणसो दीस आनी देवस्तुते ह्या आयतारा दिसा वांजेराचें वासप वाचता आसतना जेजूच्या पाशांवाचें वाचप कित्या खातीर वाचचें? भाग्यवंत हप्त्याची देवस्तुती ती ताळयांच्या ह्या रामाचो आयतार आमी म्हणटा पॅशन संडे त्या आयतारांत आराम जावची पूण तुमी सांगिल्ल्या प्रमाणे एका दृश्टेंत तो संतोशाचो आनी संभ्रमाचो आयतार जेजूच्या जिवितांत सक्कळी लोकांनी ताका विशेष रितीर संभ्रमीक दबाजीक प्रवेश करून आनी त्या दीस जेजू फुडें येता आनी हें पुरा केल्लें आमी पवित्र वांजेलांत वाचता पूण जेजूची जेरुझलेमाक जेजू जेरुझलेमाच्या वाटेर आसतना फुडें आमी वाचल्यार जेजून जायतीं आसार्यां केल्लीं जेजून जायती शिकोवण दिल्ली ही सगळी तयार आयस जेरुझलेमाक प्रवेश जावं पूण जेजू हांगासर खंयच्या जेरुझलेमा विशयांत उलयता सर्गींच्या जेरुझलेमा विशयांत संवसारांत आयिल्लो व्यक्ती सर्गींच्या जेरुझलेमाक वेता आसतना ताचे जिनिये पॉयंटार कितें पुरा जाता म्हणलें दाखोवच्याक हांगासर संगती घडटात पूण हें निमाणें ताचें पॉयंट देखून संतोशाची घडी वय पूण शॉर्ट टर्म आमी म्हणटा आतां इज्रायलांक तुमी गेल्यार बेतपाजे त्या वयर दोंगरार तावन तो गेल्ली वाट परत येवची ती सकयल उपरांत केद्रोन वाड ताचे उपरांत परत्यान गुडो दोंगर कालवार दोंगर ताचे खुर्सावाट्याचें पयण आराम जाल्लें फकत केद्रोन वळा तावन ह्या त्या गेत्सेमनी माळा तावन न्ही बगार ताचें पयणच ह्या दोंगरार तावन म्हणजे ह्या जिविता तावन आराम जाल्लें घडीत सुरवात जावन पॉयंट थंय आराम जाल्लें हाची सुरवात हांगासर जाता देखून आयच्या दिसा तावन ती घडीच पाशांवाची घडी जाल्ल्यान देवस्तुतेच्या निर्देशना प्रमाणे आनी सगळ्या हप्त्यांत खाली मरण आनी कश्ट मात्र नियाळ करूंक न्ही आमी संतोशाच्या जिविता तावनी कश्टाच्या जिवितांत वचून उतरोवन परत संतोश जोडचे घडीत संपूर्ण करच्या खातीर पवित्र वाचपा ग्रंथांत ही मांडावळ घाल्या आनी देवस्तुतेंत ही मांडावळ गेल्या अशें एका उतरान सांगचें जाल्यार नीज जावन जेजूचे कश्ट मरणाचें तें पयन आस्तावनूच आराम जाता देखून संतोशाची घडी शॉर्ट ल्हान संगतीक मात देखून तें सुरवेर ताळयो बेंजार करचें थंयसर तें वाचप जाल्या उपरांत मुखलें तें आसा किर्तनी तशेंच वाचपाय तशेंच आमकां मेळटा जाल्ल्यान थंय जावन तें पयन आराम जाल्लें घडीत म्हणलें दाखोवंक आनी चड आनी चड त्या कश्ट मरणाचो नियाळ करूंक कुमोग जावन वाचचें आनी हांगासर आज आसचें वाचपां आनी निमाण्या शुक्रार आसचें वा पाशांवाचें वाचप दुसरें आतां हांगासर आसचें मातेव या मार्क या लूक ह्या थंयचो वांजेलांतले पाशांव ते काडल्यात म्हळ्यार पूण शुक्राराचो जुवांवचो वांजेल आमी काडटा देखून ताका आनी हाका इल्लो व्यत्यास आसा हे सादारण संवसारी जेरुझलेमाक वेचें तें सादारण एक सर्गींच्या जेरुझलेम वेचाचें प्रतिफलन म्हळ्यार सिंबॉलीक रितीन पळयल्यार मस्त अर्थ बरी जाता येस येस मोगाचनो समर्थ आणि सवाला संवाद कार्यक्रमाक तुमकां समेस्तां की स्वागत
तुमसार जाता असताना सडई आमचो भावाड सस्वा खडा तितलो भावाडतासल्यान कडपा सारक्या भावाडतान वाडल्यार खऱ्या भावाडतान सदा मागल्यार मागलली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडई आमचो भावाड सोम्या सडई आमचो भावाड सोम्या सडई आमचो भावाड सोम्या सडई आमचो भावाड करून परताना सडई आमचो भावाड सस्वा खडा तितलो भावाडतासल्यान कडपा सारक्या भावाडतान वाडल्यार खऱ्या भावाडतान सदा मागल्यार मागलली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडई आमचो भावाड सोम्या सडई आमचो भावाड सोम्या सडई आमचो भावाड सोम्या सडई आमचो भावाड समट आणि सावाला वर्षामधल्या देवस्तुत्यांत निमाणे हप्त्याची देवस्तुती बहु विशिष्ट आणि तशेंच गंभीर ताळयांच्या इतरा जैताच्या गडीत निमाणे ब्रेस्तारा संभ्रमाचे मीस शुक्रारा दिसा पाशांव आणि पास्कासो आयतार या सबार गडितांक संबंध जाली थोडी सवाल आसात आणि ह्या सवालांक जापी सोदचे प्रयत्न आयच्या ह्या संवाद कार्यक्रमात आमी करता आमच्या संगी ह्या देवस्तुतेक संबंध जाल्ली जाणवाय वांटून घेवंक आमच्या लागीं फादर विजय माचादो मंगळज्योती केंद्राचो निर्देशक आसा तुमच्या समेस्तांच्या नांवान हांव फादर विजय माचादो हांकां स्वागत म्हणटा देव बरें करूं समट आणि सावाला आमी सुडे काण घेता ताणी ऑलिव्ह ताळी काण गेले बरें आनी सडावदान आमकां अशें पळोवंक मेळटा कारण म्हणल्यार थोडीं जाणां घरा वेता आसतना ती सुडे दिल्ली म्हूण कुरीस करतात व्हरून दवरतात आनी घरा व्हरता आसतना वात पेटोवन दवरतात आनी थोडे फावटी कारण म्हणटा म्हळ्यार सुडे दिल्ली ती मोडून वचो तशीच आसले बरी तूं व्हरून दवरिजे कुरीस करून वचो म्हणटात ह्या विशयान काय म्हण येता आतां ती सुडे ती काण गेल्ली कित्याक गी म्हणलें एक सवाल आतां जेरुजलेमांत सुडे ती नातली थंयसर आसले तांचो सडावत वापरचें तेल जावं पुरो या फळ जावं पुरो आसलें ऑलिव्ह आनी त्या तुमी थंयसर त्या गांवांत गेल्यात जाल्यार बेतपाजे या त्या जाग्यार तुमकां मस्त ऑलिव्ह रूख मात्र पळोवंक मेळटात देखून लोकांक
आतां संभ्रमार वेता आसतना जेजू संभ्रमार वेता आसतना तांचे कडेन आसलें कितें एक तांची वस्तू रामात्र दुसरें आमचे बरी बंटिंग्स गी बॅनर गी पुरा त्या परिस्थितीन नातली मागीर मुकलें जावन आसा ऑलिव ताळी केदाळे जिवीत असो वो काय म्हळ्यार संकेत जेजू मरोंक वचना तो पुनर्जीवनपण तो जिवीत दिवंक येता म्हणलो अर्थी पवित्र पुस्तकाच्या बरयणाऱ्यांनी आनी पवित्र सभेच्या बापायांनी दिल्लो आसा देखून तांणी काण गेल्ल्यो त्यो जिव्यो ऑलिव ताळयो आनी ते एक वाऱ्याक घालतना जाल्यार एक ते संभ्रम पासारचें घडीत देखून ते घेतले आनी हांगासर आमकां ऑलिव ताळयो मेळनात आमच्या गांवांनी आतां आमच्या गांवांत माड जाल्यार माड नातल्या गांवांनी दुसरे खंयचे ताळयो वापरता पूण जिवीत दिवचें जेजू जिवीत दिवंक आयिल्लो मरणान आयिल्लो न्ही जेजू बरवसो आमी देवशास्त्रा प्रमाणे आमी समजूं जाय आमी लोकल भाशेन आमी समजूंक जायना देखून जिवीत दिवंक आयिल्ले म्हणल्यार संदर्भ घेवन हें घालतात मागीर तें पुरा तुमी कुरीस करनो जो तुमी अशें मोडून जो ते म्हाका म्हज्या समजण्या प्रमाणे तें इमेटेरियल म्हळ्यार तूं कुरीस कर या अशें दवर म्हणून पूण हें कितें म्हळ्यार सांगच्यान म्हाका कडेन अर्थ आसा कित्याक म्हळ्यार जेजूक संभ्रमार वेता आसतना हो संकेत जावन मात्र आमी घेवचो संभ्रमार वेता आसतना तांणी कांय मोडूं ना तांणी तें दाखयलें ताचो अर्थ समजलो पूण आमी कित्याक सांगता म्हळ्यार आमच्या मस्त लोकांक हे अर्थ समजना काण गेले खंयगी दवरले आनी खंयगी कितें केलें ताचो अर्थ न्ही घरा वेता पर्यंत म्हणून पूण कुरीस केल्ल्यांत ल्हान केल्ल्यांत तातूंत कांय व्हडलें पाताक कांय जायना पूण घरा व्हरून आमी मागीर दवरचें मागीर सुकल्या उपरांत आमी ते एक दीस आमी जळयचेच दुसरें ते पवित्र संगत म्हणून आमी काण घेता आनी एक संगत भाग्यवंत आपल्यान आमकां एक संभ्रमाचो दीस ब्रेस्तर निमाणें जेवण सोम्याचें या आतां त्या ब्रेस्तारा दिसा सोम्यान जेवल्लें जेवण ते निमाणें जेवण संभ्रामीक पास्काचें जेवण कितें म्हणलें एक सवाल म्हळ्यार जुदेवांक पास्क जेवण आसलें आतां जेजू त्याच दिसा हें पास्काचें जेवण जेवलो गी म्हणलें एक सवाल आसा कित्याक म्हळ्यार आमी वांजेलांत जर तर वाचलें जाल्यार मातेवाच्या वांजेलांत 26 अध्याय 26 आनी तातूंत वळू 17 आमी अशें वाचता फूग नातल्या उंड्याच्या परबेच्या पयल्या दिसा जेजू सशी येवन म्हणाले आमी खंय वचून तुका पास्काचें जेवण तयार करी जाय म्हूण तुजी खुशी म्हूण विचारता ते म्हणजे त्या दिसा पास्काचें जेवण तयार करून गेले ते आनी जेजू आनी पास्काचें जेवण जेवले आतां आमी जुवांच्या वांजेला घेतना आनी 19 अध्याय वळू 30 आनी 1 हांगासर अशें आमी वाचता तो पास्क परबेचो आदलो दीस दुसरो दीस साब्बात आनी दाबाजीक परबेचो दीस तशें म्हणटा आसतना जेजू निमाण्या शुक्रारा मरण पावलो आनी ताच्या मागीर दुसरे दिसा दाबाजीक परबेचो दीस साब्बात आमकां अर्थ करून काण घेता पूण दाबाजीक परबेचो दीस तशें म्हळ्यार आदले दिसा जेजू ताच्या शिसा लागीं जेवल्लो तें पास्काचें जेवण गी या दाबाजीक परबेचो दीस ताजे उपरांतलो दीस पास्काचें जेवण गी म्हणून बरें सवाल हे लोकां मदें आसचें सवाल आमी आसा तशें काण घेता जाल्ल्यान वय पूण हे इल्लेशें विस्तार रितीर आमी समजचें पडटा पवित्र पुस्तकाच्या अर्थान आनी देवशास्त्रा प्रमाणे आमी समजचें पडटा सगळ्याचो संदेश कितें म्हळ्यार जेजू हांगासर बरयणाराचो आनी जेजूचो तेंच्या उतरांचो उद्देश इतलोच जेजू पास्काचें जेवण जेवल्लो आनी थंयसर आतां आमी सुरू करया इस्रायल प्रजा इजिप्ता तावन बंदडेन तावन ताका सुटका जोडूंक तांकां देवान सांगलें तुमी वसाजे म्हणून सुरू जालें तें आनी तांकां देवान साज्ञा दिल्ली आमी तें वाचता त्या निर्गमन पुस्तकान थंयसर स्पश्ट सांगलें की तुमी केदाळा उतरवणी करतात ताच्या पयल्या दिसा तुमी एक जेवण जेवी जाय आनी कसलें जेवण जेवी जाय निमाणें ब्रेस्तार पयलें वाचप तें येता कसलें जेवण जेवी जाय तुमी पूग घालनातलो उंडो तो उंडो मागीर अनलेवंड ब्रेड मागीर ताचे उपरांत कोडू भाजी सवें दुसरें संगती आसलें जावं पुरो जेवणांत पूण हांगा हे प्रमुख दिल्यात कित्याक म्हळ्यार हे देवान दिल्लो आदेश स्पश्ट एक उडासाचो दीस म्हळ्यार ते रितीचें प्राजीत
पूग घालनातलो बरो येणार म्हणटात कित्याक म्हळ्यार पूग घालूंक केल्यार आतां आमी पोळ्यांक कित्याक घाल्यार ताका टायम लागता 12-18 वरां आनी परत जाय ताका 10 वरां जाय या कितले वरां जाय पूण हांगा टायम ना थंयसर परवेक संदेश गेला आनी हांगासर आनी फाल्यां इतल्या वेळांतून वसाजेस ताचे पयल्याचें जेवण जायचें आतां पूग घालूंक बसलें जाल्यार बरें येणार म्हणटात तो दाता वऱ्याक आनी राखोवंक जायना देखून हो दीस असोलोच हो मातृडासांत उरचो म्हणून ते सांगून आनी हो दीस हर एका वर्सा तुमी करी जाय म्हणून आदेश आशिल्लो आनी दावें कर्ग धाडलें आनी ती जेवली आनी उतरून गेली म्हणलें आमकां निर्गमन पुस्तकांत ताचें फावंडेशन मूळ मेळटा ताचे उपरांत 9व्या सोल्ल्यांत आतां जेजूच्या निमाण्या जेवणाची गजाल येता आसतना थंयसर जेजू जुदेवाच्या गांवांत जुदेव आमी जाणा आनी एक स्पश्ट जेजूच्या जिवितांत तुमी आयच्या वाचपांत तें आसा नियमशास्त्राचें एकच एक उतर वा ती पुसून वेसासो ना देखून जेजू नियमशास्त्र बिलकुल खंय मोडिना पळय हर एक कडेन देखून ही वॉज व्हेरी फेथफूल टू द बूक ऑफ द लॉ ऑफ मोजेस देखून कोणेय शिरकोन घालूंक जायनातलें तो संपूर्ण करूंक आयिल्लो म्हणून आयचें वाचप सांगता जाल्यार हें हांगासर बरसाता म्हूण चिंता कित्याक म्हळ्यार मोइजेन कितें नियम दिला जुदेवांचे नियम कितें तांणी एक पास्क परबेचें जेवण म्हळ्यार 7 दीस पास्का 7 दीस तांकां आसले ते 7 दीस सुरू करच्या दिसा तांकां जेरुजालेमाक वचून एक शेळी मारूंक आसली आनी लॅम्प शेळी मारल्या उपरांत तांणी जेवण करचें आसलें पूण हें जेजूचे शिस त्या जेवणाच्या पयल्या दिसा येवन विसरतात तें जेवण ते उलयता बरें येणार अशें म्हणटात की हें जेवण तें 7 दिसाच्या पयलें तांणी करूंक आसलें जेवण तें शेळी मारची उपरांत ताणें फाटीं येवन ती शेळी रोस्ट करून गी आनी जेवची आनी ताच्या सांगात जेवीचे म्हणलो उडास जुदेवांनी ताका सेडार मील म्हणून आमी म्हणटा ह्या रितीचें जेवण एक रुब्रीक ते एक रितीचें जेवण म्हणून आमी सांगता देखून बरें येणार म्हणटात जेजू हें संपूर्ण अशें करता की त्या जेवणाच्या पयलेंच शीस तयारी करतात आनी जेवण जेवतात म्हणून देखून जेजू तांची रिवाज रीत मोडिना देखून थंयसर पूग ते उंडो बेकामीर उंडो आनी थंयसर ताणें कितें वायनाची काल्स घेतली कितें तें करतात ताणें वापरलें रीत रिवाज कांय तो मोडूंक वचना आनी एक रितीन हांगा स्पश्ट समजूंक की आनी मुखार शेळी मारूंक ना म्हणलो अर्थ दिवच्या खातीर हांगा दीस पयलो दीस की अळे तें कॅलेंडरा प्रमाणे जुदेवांच्या रिती प्रमाणे आमी पळोवंक गेल्यार 14 डे ऑफ निसान 7th डे ऑफ निसान दुसरो दीस अशें पुरा संगती आसात ते आमी शिकल्यार पूण हांगा प्रामुख कितें म्हळ्यार ते शेळी मारून जेवण करतले जाल्यार आनी फुडें हांव तुमची शेळी आनी तुमी परत्यान शेळी मारूंक ना देखून हांवूच मरता पळय ते शुक्र पास्क आदलो दीस म्हळ्यार असो जो हांव स्पश्ट करता तें कित्याक म्हळ्यार शुक्रारा दीस तो जेवण जेवलो म्हळ्यार शुक्रारा दीस ताजेंत बलिदान ताणें भेटयलें तो अर्थ दिवच्याक जो हांव प्रयत्न करता देखून पयलें जेजू पास्काचें जेवण आदल्या दिसा सांकेतीक रितीन तो जेवलो तें खरें दुसरें हांगासर शेळी मारची गरज ना आनी मुखार हांवूच पास्काची शेळी म्हणलें आनी संपूर्ण केलें नियमशास्त्राचें उतर सकडी ताणें ताच्या जेवणान तें संपूर्ण केल्लें म्हणलें हे सवालाक जाप जावन आमी दिवयेत अशें अर्थ आसा आमकां पास्काचें फेस्त आमचे आरंभ जाता उजो बेंजार करचे संगे आमच्या धर्मांत समर्थेंत खंयची एक वस्तू पवित्र करता आसतना आमी आगमेंत वापरता आतां उजवाडाची रीत म्हळ्यार उजो बेंजार करची रीत थंयसर आगमेंत आसना कित्याक म्हणटा जाल्यार आगमेंत आनी पवित्र जायचें मिसा वेळार पूण उजो बेंजार जाता तशें म्हळ्यार हर एक संगत कली पवित्र करीजे जाल्यार ताका आगमेंत शेणावन तो पवित्र करीजे म्हूण ना गी देवस्तुतेंत आमी पळयल्या प्रमाणे 2 संगती आसात एक सक्रमेंत आनी दुसरी संगत सॅक्रमेंटल्स म्हणटा आमी हे आमी सगळ्यांनी समजूंक जाय सक्रमेंत पवित्र सभेंत आनी देवस्तुतेंत ते अधिकृत आनी प्रमुख तांतू आमकां बेसांव मेळटा तांतू आमकां कुरपा मेळटा ग्रेस आमी म्हणटा तांतू आमकां पवित्रत्म्याची सकत आनी बोळ मेळची आनी हेर संगती आमी कितें करता ते
वस्तू गुर्त जावन वापरता जावं बरो उदक उजो या वस्तू सक्रामेंताचो अर्थ समजून घेवंक ती कुरपा कशी मेळची म्हूण तयारी करूंक आमी वापरचे संगती तेल जावं पुरो ते पवित्र केले दे आर कॉल्ड सॅक्रामेंटल्स ते तले पवित्र वस्तू म्हणून आमी म्हणच्यो देखून आतां सवाल कितें म्हळ्यार उदक गरजगी म्हणून सारकें समजल्यार आमी उदकाच्या की फॉर्म अँड मॅटर म्हणून आसा खंयच्याय सॅक्रामेंटान फॉर्म ताचो फॉर्मुला मॅटर म्हळ्यार वस्त पूण अल्या संगतींत हे पवित्र उदक आतां उदक म्हणटा आसतना गरजेकी थोडे कडेन गरज थोडे कडेन न्हय म्हणून येता आतां कशें गे समजोवचें उदकाचो अर्थ आमी समजायचे हांगा उदक प्रमुख स्थान घेवचें जावन आसा उदक कित्याक वापरलें उदक पवित्र केल्लें उदक एकच उद्देशा खातीर पवित्र स्नानाचो उगडास काडूंक पवित्र स्नानाचो उगडास काडूंक देखून वापरलें मागीर सांतेरेजाची आविलाची सांतेरेज ती अशें म्हणटा आनी थोडे पवित्र सभेचे बापे म्हणटात उदक मागीर हेर रितीक वापरलें तांणी हेर म्हळ्यार ती म्हणटा देवसराची शक्ती पवित्र केल्लें उदक घाल्ल्या वेळार संपूर्ण नास वासावन येतात म्हणून ते उपरांतली आमच्या पवित्र सभेच्या बापायांची आनी कातोलीक पवित्र सभेची शिकवण आमकां सांगता पूण प्रमुख उदक एक पवित्र स्नान दिवन देवाची भुरगीं करूंक आनी पवित्र आत्म्याचो गुर्त जावन आमी वापरचें आनी एक उदक आमकां पवित्र त्रिएक देवाच्या नांवान पवित्र स्नानाचो उडास काडून आमी देवा बापाची भुरगीं म्हणलें उडास काडून वापरच्याक मात्र उदक नांतर तें उदक जिवीत दिवचो संकेत तें जाल्ल्यान पूण हांगासर खंयचें गरज फॉर्म म्हळ्यार मागणें आशिर्वादाचें मागणें गरज येदा खंयच्या आशिर्वादान ती बेश्टें शेणयल्ल्या कुडल्या बेंजार जावना तें इंटेन्शन म्हळ्यार एक म्हणयाऱ्यान तें वय देवा बापा समर्पून दिवन केल्लें अधिकृत मागण्यांतच तें आशिर्वादीत जाता देखून हे गरजेचें देखून उदक जाय जें म्हणून थोड्या संगतींनी ना थोड्या संगतींनी तें जाय पडटा ते मस्त संगती येताना आमी पळोवया आनी एक कालें म्हण सांगल्यार हांव ल्हान आसतना म्हाका उडास आसा पयलें पाद्रा म्हणटालो म्हळ्यार उजो बेंजार करूंक दूब बेंजार करूंक येताना हाडा म्हणून आनी ताच्या मागीर वर्णांबडे आतां म्हाका कळटा दूब बेंजार करची एक विशेश रीत थंय ना देखून काले म्हणटालो म्हण जाल्यार उजो बेंजार करतना ते मागणें म्हणटा आसतना म्हणटालो कोणें दूब पाटला जाल्यार उखलून धरा अशें म्हणून आतां ह्या दिसांनी आमकां तें चड मेळना पाद्राबान खंय सांगचें आमकां पळोवंक मेळना तसली संगत आमच्या देवस्तुत्यान आसली गी पयलें हें आतां काडल्या गी ना मिसा ग्रंथा प्रमाणे आनी ताच्या रिती प्रमाणे ती रीत रिवाज आमकां पळोवंक मेळना कित्याक म्हळ्यार थंयसर पास्कांच्या जागरणेंत उजवाड आनी उजवाड म्हळ्यार पुनर्जिवानपण पास्कांची वात ती प्रमुख स्थान घेता जेजू जिवन जेजूची इमाजी न्ही पास्कांची वात आतां आमी मिसा वेळार वाती दवरता देखून उजवाड पास्कांची वात हें प्रमुख स्थान घेता जाल्ल्यान ती रीत मात देखून उजो बेंजार करचो आनी पात पेटोवची देखून तें ताका मात्र महत्व हे पुरो वस्तू मागीर आयिल्ले कित्याक म्हळ्यार आमच्या मिशनरींनी आनी आमी खंय पळय क्रिस्तांव नातल्ले आनी क्रिस्तांव धर्माक परिवर्तन जाल्ल्यांक कित्याक म्हळ्यार त्या तुमी आमी ग्रीक संस्कृती या हेर दुसऱ्या संस्कृतीन पळोवंक गेले हे पुरो वस्तू आसल्यो आतां विशेश करून हे इस्टर्न चर्चस ओरिएंटल चर्चस आनी तें चड आमकां पळोवंक मेळचें आमच्यान न्ही थंय आसले हें आसा जावं पुरो दुंपू आतां आमी तें गेल्यार जाकारी दुंपू वापरतलो तशें पुरो भेटयतलो म्हण याजाक म्हण तें चड आनी चड कल्ट म्हळ्यार रुब्रिक्स ते वापरतात आनी दुंपू नासतना ते सगळ्या मिसान जायना तशें थंय संगती मागीर हे चिंताप हांगासर येता आसतना त्या वेळार घर बेंजार करचें मागीर दुंप घालचो तेले पुरा संगती आनी लोकांक एक भावार्थ आनी पातयेनी म्हणी येता आमी अले पुरा संगती वापरतना आमच्या घरांत एक देवसराचे संगती पयस येतात वायट संगती पयस आनी तें खरें ना म्हणून आमी पयस शिकयता तें पूण हे कितें करताले दुंप त्या वेळार हाडटाले जाल्ल्यान हाडिल्लें कितें करचें पवित्र करीत आनी कॉमन पवित्र करूंक एक रीत वापरली म्हूण चिंता हांव त्या वेळार
हां हां आतां थोडे कडेन आमकां दिसों मेळटा पळोवंक मेळटा थोडी धूम त्या दीस हाडून येतात हाडटात पळय. आनी ते पास्कांचें नवें उदक पवित्र उदक बेंजार करतना हेंय बेंजार जावन दी तेंच उदक व्हरचें तें पुरो अर्थ आसा वय वय पूण देवस्तुतेचे रितींत तें रीत ना. आनी एक कालेंक म्हणून सांगल्यार आतां उजो बेंजार केल्या उपरांत त्या उज्यातावन पास्काची वात पेटयतात वय आनी ती पास्काची वात जेजूच्या जिवंतपणाचो संकेत. ही वात इगर्जे भितर व्हरून येता आसतना दुसरे फावटी क्रिस्ताचो उजवाड म्हळ्या उपरांत वाती पेटया सक्कडी म्हणटात. पयलेच फावटी कित्याक न्ही म्हळ्यार नव्या उज्यातावन वात पेटयली जेजू क्रिस्त जिवंतपणाचो संकेत तक्षणात कित्या खातीर लोकांनी वाती पेटोवचे न्ही. आतां हाचोय अर्थ परत्यान परन्या की वेता इस्रायल परजेक तांबड्या दर्यांतल्यान त्या उतरोवन वेता आसतना खंयच्यान उजवाड दिल्लो सो कोण मुख फुडें आसलो मैजे आनी रातीक वेताना दिसाक वेताना एकच पिल्लर न्ही ते खांबो खांबो उजवाड असो खांबो सूड सूड म्हणून आमी सांगता जाल्यार त्या खांब्यान तांकां उजवाड दाखयलो. जेजूच्या जल्माच्या परबे लागीं येता आसतना नखेत्रान उजवाड दाखयलो दुसरें नखेत्र नातल्लें ताचें पुनर्जीवनपणी येता आसतना असो उद्देश गरजेचो फकत वात पेटोवची वेचें बेश्टें सांगचें म्हणून न्ही. आमी काळो कांत आसले हांव देखून सक्कडांनी इगर्जे भायर येवंक सांगतात सगळे इगर्जेचे लायट पालवोंक सांगतात थोड्या कडेन आनी पालवयना ते पालवयचे त्या वेळार म्हळ्यार अर्थ समजाचे जाल्यार सक्कडी भायर येता आसतना उजो आनी बेंजार करन ती वात तुमी म्हळ्यार बरें ती पेटयतात. पेटयतना आमकां दिसचें कितें एकच वात आनी ताचो उजवाड मात्र देखून नव्या मिसा ग्रंथा प्रमाणे 3 जाग्यांनी हे वाती उरूंक आसात. पयले इगर्जेच्या प्रधान दरवाट्या लागीं इगर्ज म्हळ्यार जेरुजलेम देवाळ आनी ते खंयचें देवाळ सर्गींचें जेरुजलेम परत्यान कोण फुडें वेता याजक आनी त्या याजकानूच फुडें वचूंक लोकांनी मागीर येवंक जर आमी बायबला प्रमाणेंत वेता जाल्यार पूण आमच्या इगर्जांनी जागो मेळना म्हूण पयल्यान तेणे येणे रिगले आनी भितर बसले ते सारकें न्ही. देखून पयलें पुरो लोक याजक मागीर आनी दरवटा प्रधान दरवटा लागीं कोण स्वागत करता पुनर्जीवन क्रिस्त सक्कडांक तुमी काळो कांत आसल्यात येया म्हूण स्वागत करता. देखून आबळे क्रिस्ताचो उजवाड सक्कडी सांगतात आमकां उजवाड मेळ्ळो येदो काळो कांत आसले हांव देवाचे व्हड उपकार तो नव्या पुनर्जीवनपणाचो अनुभव जावंक. उपरांत मदें वेता आसतना ताका संतोश जालो मद्दागात येता आसतना आमी सक्कडी जेरुजलेम देवाळा भितर आयले हांव आमी देवाळा सर्गीच्या राजांत रिगले हांव आनी आमकां उजवाड जायचे आनी उजवाडांत जियेचे जाल्यार ताचे उपरांत आमचे वाती पेटोवच्यो. हांगासर उरले हांगासर याजक जाल्यार उपरांत लोक जालो ताचे उपरांत आल्तारीसरशी वचून आमी सक्कडां सांगचें परगट करचें. आतां जेजूचे कश्ट मरण आनी पुनर्जीवनपण 3 पुटी 3 नंबर बायबलान समाज प्रभावीत म्हत्वाचो अशें जेजूचे एक देवा विशयांत आमी चिंताव हांगासर नियाळताव तेजे कश्ट मरण पुनर्जीवनपणी आमी तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन जातलो म्हणलें उडास सगळो बायबल सगळें देवाचें उतर आमी उडास हाडचें आनी आल्तारीतावन तें सांगचें आसा. आख्खें एक रीत बरी जाता अर्था बरी जाता आनी सगळ्या देवाच्या उतराच्या प्रेरणान बरोल्लो समुदाय आनी एकवटी समुदाय आनी उजवाडाचो समुदाय म्हूण परगटोवंक उपरांतच सगळे लायट घालतात आनी पास्कांचें गीत आराम जाता हो अर्थ जावन आसा. आतां मिसाच्या वेळार फादराब उदक बेंजार करता आगम्यान. आतां तें करता आसतना ह्या जाकालां करता म्हळ्यार ती पास्काची वात काण घेवन 3 फावटी उदकांत बुडयता. ती वात उदकांत बुडयतगी आगम्यांत पवित्र जायचे जाल्यार ह्या वात बुडयनासतनाय आगम्यांत पवित्र जाता गी. हांगासर 2 रितीचें उदक आसा. एक पवित्र स्नानाचें नव्या शिसांचें उदक मागीर आनी एक हेर रितीन आमी पवित्र करूंक या आमच्या आत्मीक गरजां खातीर वापरचो गुर्तो उदक आगमेंत पुंटाव. आतां पयलें उदक सांगल्या प्रमाणे उदक पवित्र करूंक परतें आनी एक उदक ना एक मागणें आशिर्वादाचेंत करतना तें उदक पवित्र जालें. आतां पास्कांची वात बुडोवंक ताका अर्थ आसा कॅटेकेटिकल वे म्हणटा आमी ताका इट इज अ टायप ऑफ कॅटेकिजीस म्हळ्यार हाचो फाटलो अर्थ कितें म्हळ्यार ह्या प्राजीत काळाचो वेळ आमी RCIA
म्हळ्यार रायट ऑफ इनिशिएशन ऑफ क्रिश्चन एडल्ट्स म्हळ्यार व्हडांचें पवित्र स्नान त्या वेळार भुरग्यांचें पवित्र स्नान नातलें आनी मस्तू लोक क्रिस्तांव जावंक आशे येतालो आनी तांकां तयाराय करच्या खातीर हो काळ ते वापरताले पयलो हप्तो दुसरो हप्तो तिसरो हप्तो स्क्रुटिनी इवॅल्युएशन ते पर आसले आतांय आमकां पळोवंक मेळटा कारवार DSC आमी गेल्यार थंय थोडे ग्रूप आसात ते करतात आनी ह्या वेळा आनी ह्या हप्त्यांत तांणी तयाराय जावन सकडी तयाराय जाल्या उपरांत धुवी मुस्तायकी घालून आनी पुराय येवन ह्या दिसा पवित्र स्नान मस्त कडेन ह्या दिसा संवसारार पवित्र स्नान आसा व्हडांचें पवित्र स्नान आनी पवित्र स्नानाची रीत चलोवन व्हरच्या खातीर तें उदक बेजार करचें एक आनी थोड्या गांवांनी न्ही जावन पवित्र स्नान दिवचें म्हळ्यार उदकान संपूर्ण बुडोवन काडचें थोड्या कडेन आमकां पळोवंक मेळटा तें संपूर्ण बुडोवन काडचें देखून आतां पास्कांची वात कित्याक बुडोवची पास्कांची वात म्हळ्यार वो गुर्त जेजू क्रिस्ताक आतां एका रितीर जॉर्दान न्हंयत स्नानीक जावन बुडोवन पवित्र स्नान 3 पुटी जालें हांगासर एक पवित्र स्नान असो गुर्त आनी उडास देखून बाप पूत पवित्रत्म त्रिएक देवाचो मिस्तेर ह्या उदकांत मुखांत्र ह्या पवित्र जावनच्या भुरग्यांक त्या आमी जावं पुरो व्हड ल्हान ताका मेळोवन दी म्हणल्यार गुर्तांत त्यो समा मिस्तेर समजून घेवच्याक ती बुडोवची जावन आसा आनी तेंच मागणें थंयसर आसा ताचो अर्थ तो संपूर्ण गुर्त पवित्र स्नान असो तें बुडयनातल्यार पवित्र जायना बुडयल्यार पवित्र जाता म्हणलो अर्थ न्ही तो त्या खातीर तें करचें तशेंच ह्या पास्कांच्या परबेच्या फेस्ता वेळार लदीन गायतात सांता भक्तांची ती लदीन ह्या फेस्ताच्या मिसा वेळार म्हणत येतगी ह्या म्हणनातल्यारय जाता गी म्हणून थोड्या जाणांक काल म्हळ्यार लदीन सांगून नातली जाल्यार कालें की पास्काचे मीस भेटयले बरी जायना सांता भक्तांची विनवणी ह्या अंज बडव्यांची विनवणी पवित्र सभेच्या शिकवण्या प्रमाणे आनी पातयेने प्रमाणे केदाळा येता ती त्या जोगत्या संदर्भांक येता वोर्दू दिसताना सांता भक्ताची लदीन संस्कारण्याचे ते पवित्र आत्म्याक मागचे मागणे आसता तशेंच पवित्र स्नानाच्या वेळार त्या भुरग्याक ह्या पवित्र स्नान घेताल्याक देवातय संपूर्ण एकवटीत करूंक आमच्या पवित्र सभेंत आमी पातयेतांव त्या सांता भक्तांची विनवणी करूंक पवित्र सभा आमकां आपोवणें दिता देखून पवित्र स्नान आसा जाल्यार आनी पवित्र स्नानाचें उदक तुमी पवित्र करतात जाल्यार सांता भक्ताची लदीन आमी घेवची ताका अर्थ आसा कांयच ना जाल्यार थंयसर ती सांता भक्ताची लदीन कित्या खातीर घेवची देखून त्या मिसा ग्रंथांत करिना जाल्यार सांता भक्ताची लदीन म्हणून ना देखून खंय पवित्र स्नान आसा ह्या पवित्र स्नानाचें उदक वापरन त्या 50 दिसांनी कोणा पवित्र स्नान दितात जाल्यार आनी तें उदक वापरतात जाल्यार थंयसर तुवें तें सांता भक्ताची लदीन गावयेत ना तर ताची गरज ना म्हणून पवित्र मिसा ग्रंथ सांगता आतां पास्कांच्या दिसा उदक पवित्र केलें आनी ताच्या मागीर पयलें परां काय जालें म्हळ्यार आंगार पडून वरचें जालें म्हळ्यार हें मेळटा की ना म्हणल्यार भिरांत कोण मुखार पाटी मुखार म्हणून आतां जाय तितलें मेळटा सकाळीं व्हरतात घरांनी परां आतां हें उदक बेजार केलें कितलो तेंप मुसोर हें उदक पवित्र जावन उरता उदक आमकां मेळची नैसर्गीक आमची खंयचें म्हणटा तें आमच्या ह्या भुंयतली सृश्ट्यांतली ती एक वस्तू ह्या म्हणयेत आमी उदक केदाळे पाड जावयेत पूण खंयचें उदक की म्हणून जर तर पवित्र तें पयलें आमच्या भावार्थांत आसचें पूण उदक ती वस्त आनी तें पवित्र जाता पूण तें पवित्र केल्लें उदक मस्त तें पुरता केदाळा तें स्टेरायल वॉटर म्हणटा हांव बिस्लेरी बरें हाडिल्लें बरी तसलें कांय बॅक्टेरिया फ्री तांचो कांय भायले संगती येवन पडनातल्यार उदक कितलो तेंप उरता थोडे इल्लें मीठ घालून दवरतात कांय येवन वचो म्हणून पूण इतलीच तावदी तितलीच तावदी म्हणना तें आमी वापरचें उदकाचेर आसा चिंतें तें नॉर्मल आमी उदक आतांच्या सिस्टमांत हाडलें जाल्यार आनी बांयतलें उदक उरता पूण चड तेंप खंयचें उदक उरना पूण दर तर तेमी एक आमी मिनरल फ्री एक आलें म्हणटात ताका बॅक्टेरिया फ्री आनी तळें पुरा उदक आमी केलें जाल्यार मस्त तेंप उरता तातूंत कांय एक निर्दिश्ट नियम म्हणून ना म्हळ्यार उदक बरें आसता पर्यंत तें पवित्र उदक वापरप वापरप आतां त्या दिसा उदक पवित्र केलें चिंत्या
एका हप्त्यानगी एका महिन्या भितर एक इगर्ज बेंजार जावंक आसा वय या पवित्र स्नान दिवंक आसा हे त्या दिसा फेस्ता वेळार बेंजार केल्लें उदक पवित्रता आसा हांगा इगर्ज बेंजार करतना आनी भुरग्याक पवित्र स्नान लायतना परताने पडते उदक बेंजार करच्या बदल येंत उदक वापर येता कितें इगर्ज बेंजार करची एक रीत आसा हां त्या रितींत पयलो भाग प्राजिताची रीत ती इगर्ज बेंजाराची रीत न्ही प्राजिताची रीत आनी त्या रितीन तें सांगलां नव्यान उदक त्या वेळार तें बेंजार करी जाय कित्याक म्हळ्यार ती रीत प्राजिताची आनी पास्कांच्या काळार ते आसा जाल्यार ओके बरें दिसों पुरो आमकां पयलें उदक आसा म्हणून नवें जिवीत नवे संगती नवेंपण आनी पुनर्जिवानपण आपणोवच्या त्या भावार्थांत आनी मागण्यांत इराद्यान तें उदक आशिर्वादीत केल्लें तेन्स लोकां वयर सणोवचें सगळ्या देवाळाच्यांत देवाळान लोकां वयर प्रमुख लोकां वयर आमचे मते आनीकय वणटी वयर वणटी इज सेकंडरी तेन्ना देवाच्या परजेचो लोक सांबाळ म्हणटा आमींत जीव एकून दे आमींत पवित्रत्म्याचें मंदीर आमी नातल्या इगर्जत ना देखून आमी देवाचें मंदीर पयलें लोकांचेर शेणोवंक देखून तें सोम्याक आगोत करना ते हांव पातकी ती प्रमागणी ना देखून तें पवित्र करी जायस म्हणून ती रीत आनी रितीचे नियम आमकां सांगता तशेंच हर एक भुरगें नवो जल्म नवेरेत पूण पास्कांच्या काळार जर पवित्र स्नान आसतलें पवित्र स्नाना केलें उदक आसा जाल्यार ते 50 दीस वापर येत तेंय आसा ते म्हळ्यार बायल्यान आमी घालचें ते पास्काच्या काळाचे उपरांत नव्यान बेंजार करीचे नव्यान आशिर्वादीत करीचे म्हूण ती रीत आमकां सांगता आमच्या ह्या कार्यक्रमांत वांटो घेतल्या पळयलेल्या व्यक्तीन एक सवाल विचारला ते खरें म्हळ्यार ह्या प्राजीत काळार करेजमाच्या काळार लग्न जावं येता गी म्हणून लग्न एक साक्रामेंत पवित्र सभा साक्रामेंत घेवंक खंयच्याय भावार्थी लोकांक अडकळ घालिना पूण सांगता निमाणो शुक्रार आनी निमाणो शनवार सोडल्यार सगळ्या काळार सगळ्या दिसांनी गरज म्हूण बगता जाल्यार आनी वय म्हूण जाल्यार साक्रामेंत दिवच्यांत बंदड ना ते आमी स्पश्ट समजा जाय आतां आनी एक विशय येता ते थोडी म्हणून पुरो ही पुरो तुमी नवे नवें तो सुरू करतात नवें सुरू करना आमी खंयचे ते पयलें जावन आसा जेजूच्या काळार खरें तूं तुमच्या सांगाताक सदांच आसा साक्रामेंत दिवच्यान कोणाय समस्या नात पूण तितल्यार रावना न्ही आमचे कार्यक्रम आतां चिंतया खरेंच मात कशें करीचे चिंतया आतां साक्रामेंत दिवंक तुवें साक्रामेंत दिता आसतना पाद्रापान मुस्तायकी खंयची घालीचे जांबडी कल्लार घालीचे मायमा म्हणोंक जायना हल्लेलुया म्हणोंक जायना ताका बरें दिसता काले डल हें घातलें प्राजिताचे रितीचें बघता तो म्हणटा म्हजें काजर संभ्रम जायना त्या झाडार ताणें तकली करचें पडटा ह्या वेळार जायना देखून पयस सांगता करी येत दाबा जावं करा म्हण देवस्तुत्यांत हांवें म्हणचें देवस्तुत्यांत मागीर थोडी म्हणून परत ती भायर हांगा अशें जायत म्हणटात फादर मागीर भायर वचून व्हडलें करतात तेंय आमकां आड व्हरलां कित्याक म्हळ्यार आमी प्राजीत समानभाव दाखयचे जाल्यार आनी आमकां बोगाचे जाल्यार आनी इल्लेशें आमी चड मागण्यान वेळ करचें जाल्यार हेरां दिसा बरीत काजारां बरीत जेवण सदांय करूंक जाता संभ्रम डेकोरेशन सदांय करूंक जाता ताका अर्थ ना ताका म्हणलो एक संभ्रम आसा देखून कितें म्हणटा आमचे देवस्तुतेचो खातो आसा आतां डिकास्ट्री म्हणटात फॉर द सॅक्रामेंट्स एंड वर्शीप हे कितें म्हणटात की म्हळ्यार त्या राष्ट्रीय बिस्पा मंडळेन थोडी नियमावळ हाडयेत या पूण साक्रामेंत दिवंक बंदड घालूंक ना पूण ते कशें आचरण करियेत की म्हणून आतां थोड्या दियेसीजींनी तें केलां वो साक्रामेंत आतां चिंते थोड्यांक गरज आसा तांकां ह्याच वेळार जायचे तांकां दुसरो उपाय ना आतां चिंते कोरोना आयिल्ल्या वेळार तांकां मागीर भायर वचोंक जायना आतां फाल्यां मागीर येवंक जायना तली परिस्थिती आसा या मरणाच्या तणीर थोडे आसता थोडे साक्रामेंत दिवचे पडटात निज गरज म्हूण बगलें जाल्यार तो म्हळ्यार इल्लेशें आमी नोंदणी करीचे तशें आतां जल्मा दिवस थोड्यांचे जल्मा दीस आसात ते पोस्टपोन करूं आतां ते दीस करीचे ताका एका वर्सा खरंच मदत येता जाल्यार ताजी भिरमत न्ही देखून आमी इल्लेशें दैवीक दृश्टेनी चिंतीचे मनशापणांनी चिंतीचे गवळीक दृश्टेनी चिंतीचे देखून लॉ सांगता कानून सांगता अशें सांगता म्हण अशेंत गेलें जाल्यार गोड्याक 3 बायत
तसे आसात आमचे थोडे तसे आसात ते आमी काडून ते आमी दैवीक परजा मोगाळी परजा आमी आमचो देव तितलो क्रूर न्ही आमचो दयाळ आनी काकुळदार देव पूण बॅलन्स्ड वे वसाचे म्हणून सांगला पूण साक्रामेंत दिवच्यांत बंदड ना ते आमकां स्पश्ट पयसा भाशेन येता हय म्हळ्यार एकल्या मनशान गाजर जावं येता म्हूण सांगून जावन मागीर ताणें सयऱ्यांक आपोवन तें गड्ड जेवण आनी करूंक जायना ताका आनी एकादो केलें जाल्यार आयिल्ल्या मनशांक एक स्कांदल तें मांस खायचें आनी ताच्या मागीर तें जेवण आनी पुरा देखून त्या अर्थान एक खालें म्हणटा जाल्यार हे संभ्रम सुकोवच्या इराद्यान ह्या प्राजीत काळार लग्नाचो साक्रामेंत एक जोडूंक वचना देखून ताणें गरज पळयचे ताका निज गरज म्हणून बघता जाल्यार मात्र करीत आतां चिंत्या ताका एप्रील आतां पासकां बसता उपरांत जाता जाल्यार मागीर हांगा घाल्या करीचे ते आमी चिंतीचे देखून मनशान इल्ले राजांक वापरीचे पडटा पूण निज गरज म्हणून बघल्यार आतां जायना जाल्यार जेवणाचे व्हडलो विशय न्ही हांगासर हांगा आमच्या कुडीची दोंदवणी आनी मस्त रितीन आमी करूंक जाता तो विशय तो आमी चिंतीचे पडटा मोगाच्यानो ह्या भगवंतू हप्त्या विशयांत सबार संगती आमी आज उलयल्या सबार आमच्या मोतींत आशिल्लीं सवालां आनी तशेंच दुबावी पयस करचे प्रयत्न ह्या संवाद कार्यक्रमा मुखांतर आमी केले आनी ह्या विशयांत आमकां जाणवाय दिवंक आमच्या सवालांक जबाब दिवंक आमच्या संगी फादर विजय मचादो मंगळज्योती केंद्राचो निर्देशक आशिल्लो आनी ताणें आमकां भोव अपूर्बायेन आमच्या सवालांक जबाब दिवन मोत उजवाडायल्या तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान हांव फादर विजय मचादो हांकां देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं तुमकां ह्या कार्यक्रमा विशयांत कितें सवालां विचारूंक आसा जाल्यार दया करून आमकां वॉट्सॅप करा आनी नंबर आसा 9449821580 आनी एक नंबर आसा 9449825580 ईमेल मुखांतरी तुमी सवालां धाडी येता ONILDS@gmail.com परत ते फावटी मेळटा पर्यंत तुमकां समजता की देव बरें करूं समट आनी सावाला सासवा कणा तितलो भावार्थ आसल्यार घडपा सारक्या भावार्थान वाडल्यार खऱ्या भावार्थान सदां मागल्यार मागलले मेळटले मुळा सोम्यान सोम्या चडय आमचो भावार्थ 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 उतरां आयकताना चडय आमचो भावार्थ भावार्था
देवाची सता शिकता असताना सडई आमचो भावार पवित्र खरीस्त भेटयताना सडई आमचो भावार खालत्या काळजान कुमसार जाता असताना सडई आमचो भावार सासवा कणा तितलो भावार्थ असल्यार घडपा सारख्या भावार्थान वाडल्यार खऱ्या भावार्थान सदां मागल्यार मागलले मेळटले मुळा सोम्यान सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार मोदये माये कुलो मारता असताना सडई आमचो भावार सांता भक्तांची जिणी नियाळताना सडई आमचो भावार आराधन नोवेन भक्तीन करता असताना सडई आमचो भावार मागणे रजार करून परातना सडई आमचो भावार सासवा कणा तितलो भावार्थ असल्यार घडपा सारख्या भावार्थान वाडल्यार खऱ्या भावार्थान सदां मागल्यार मागलले मेळटले मुळा सोम्यान सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार समर्थ आणि सवाला दर एका आयतारा संजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर आणि सांत आंतोन आसऱ्याच्या फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात. तुमच्या सवालांक जापी आपणायात. दुबाव पयस करा आणि क्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.